कोंकणी उलय लंडन फुलय एट आवाज रेडियो 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK। हांव मीना गोयस गांवांत लोतोलीचे तुमचे मुखार दवरता बाब तेवदोस्यो टेरी रॉड्रिगीस हाणें बरयलोली आपली कवितेचें नांव फाल्यां कोणे पडला। सुर्या उदेलो, काळो पयस जालो, भिजले नापलो, दोळो धांपलो, किरणांनी उजवाड सगळ्याक शिपडायलो। चिव चिव काव काव सुकण्यान आवाज केलो, गोटेर आपलो सोडून पोटचो रस्तो धरलो। फांत्यार जागो जावन कोंब्या नाशरांनी चौराक घास मारलो। बिलू म्याव म्याव करीत रस्त्यार नुस्तेकानीचेर ताचो दोळो। जेवन कावन मुनीस रात येतोच न्हिदलो। आळशी मुनीस न्हिदेन व्हडलो सुस्कार सोडलो। आयज कित्याक उठोंक जाय, फाल्यां उठतलो। गिन्यान नासलोले आपलो विचार मांडलो। गिन्यान आसलेले फाल्यांचो दीस येवचिलो। देव बरें करूं। कोंकणी उलय लंडन फुलय।